कुडीचोय तेच कुडीचोय मरे हा ए अरे तू ये तेगे बॉडीगार्ड जावाचो तो तुगे बॉडीगार्ड अहो तितल्याचे ना ते तू वागला तू माझा बॉडीगार्ड बरो खोटी हा चोय तू तेगे बॉडीगार्ड जाय गेलो मुगो चोय तू बरे भाशेन राव मुगो 2 दिवस राव बरो ते मेर के गात तो पाव हा तेगे गोड जाता ही बरे पाव हा बरे मोड जाव आणि हुई सा हेल ते दोस कोळ मा आधी एक सांगना तेच मुगो दोगाय गेलो मर्डर जावपा हा आणि पेपराचे येतो ने हेराल्डाचे कॉल टू गानो दोग जामेले तू काय सांगता बेस्टा मुझी मिसगोती कोणा घाल तीन जा जाईल माहिती पेपराचे आणि चोय मुझी मिसगोती जरी तर हेल तो नी तू खूप आलो मुगो समजे काढ बाहेर माताव ऐकलो ना ऐकून येला काय तुला बरे आणि एक बार सांगतो का तू खूप आहेस तू खूप आलो मुगो बाय ए किती लो अगो अरे अगो किती बोलू तर ह्या तियात्रांत तुजी भुमिका कितें माझी भूमिका हा एक फ्रेंड कसो आसता हिरोक हय हिरोक फ्रेंड को आहा आनीक जेन्ना हिरोचें कितें वायट दिसता तेन्ना तूं ताका तोंडार सांगता काय हांव सांगता ताका डायरेक्ट तोंडार सांगता ताका जें वायट तें वायट तें वायट बरें तें बरें आनीक ही भुमिका करूंक खरेंच तूं खुशाल आसा हय हांव खरेंच खुशाल ही पॅट्रीक डोराडाच्या हितून म्हाका बरो एक चान्स पडलो आनी म्हाजी बरी ताका भुमिका दाखोवंक लोकांक सोदता वजनादी कांतारां लोकांचेर शेवटिता आसतना आमच्या ऑडियन्साचेर कांय शेवटिचो ना शेवटितलो तूं कितें सांगूंक सोदता हांव सांगूंक सोदतां पयले सुवातेर पॅट्रीक बाबान म्हाका ते तियात्रान चान्स दिलो म्हणून म्हाका एक बरी खुशालकाय कशी भोगता दुसरे सुवातेर कांतारां जी आमी म्हणटा ती तेणेंच बरयल्या आनी तेणेंच आमकां शिकयल्या तेतूनय म्हाका आनीक बरी खुशालकाय भोगता तुमी एक ट्रियो म्हणटात जो महाकाली बासीचो होय ताचेर तुजें मत कितें ताचेर म्हाजें मत एक लोकांक बरी मॅसेज कशी जें कितें घडटा आमच्या देशान जावं कितें रस्ते बारीक आसता ते व्हडले करपाक कितें करपाक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक कितें करपाक तेतूनय मातशें लोकांक आमी एक संदी कशी दिता आनीक तातूंतल्यान आमचें गोंयचेर जें कितें वायट येता तें पयस जावचें अशें म्हूण मार्चाचो म्हयनो आनी त्या म्हयन्याची तारीख एकोणीस गेल्याचे फामिलीक तो वाचलो एक काळोखाचो दीस एकेच गोळी मोदे खोबार जाले इंजिनियरींग शिकलेले मुनी आजिलान जाणटी रोटा सिस्टर सोंपली म्हूण माटी ना माटी मार्चाचो म्हयनो आनी त्या म्हयन्याची तारीख एकोणीस लेल्याचे फामिलीक तो वाचलो एक काळोखाचो दीस एकेच गोळी मोदे खोबार जाले इंजिनियरींग शिकलेले मुनी आजिलान जाणटी रोटा सिस्टर सोंपली म्हूण माटी ना माटी आमी गोंयकार आदार दिवंक मुखार गोंयकारांक वाखाणल्यात दुसऱ्या गांवच्या लोकांनी गोंय भांगाराचे व्हडा मोलाचे पूण हें भांगार सांबाळलां काय गोंयच्या गोंयकारांनी भायलो लोक गोंया येवन गोंयची जमीन विकती घेवन आपूण गोंयकार म्हणून रावता बोंगल्यांनी माणकुले गोंये शांतीचे तोये वोशे इतिहासीन कातोयलेले आसा पुर्वजांनी आमी गोंयकार आदार दिवंक मुखार गोंयकारांक वाखाणल्यात दुसऱ्या गांवच्या लोकांनी माता ह्या तियात्रांत एक सीन जो सीन तियात्र सोंपयता आनीक एक वेगळेच तरेची ताची रूच आसा त्या सिनाची तूं ह्या खिणांत सांगूंक शकतलें म्हटल्यार ती एक लास्ट सीन कशी जेन्ना म्हज्या पुताक एड्स जाता आनी तो सोमता म्हज्या वेंगेतूच सोमता तितली दूख कशी म्हाका भोगता कित्याक इतल्या मोगान पांय फाटल्यान ताका वाडोवन हांवें वयर काडलेलो
आनी कांयच आमकां गोमो नासतना ही एड्साची पिडा लागली ताका ती जाल्यार ग्रीन कार्डाक लागून आनी ना पूण जेन्ना ताका एड्स जाता हें तो ताज्या तोंडान सांगता तेन्ना तूं ताचेशी पयस जालें काय लागीं जालें? ना पयस जालें काय भिरांत दिसली? भिरांत कशी दिसली अशें हांवें नशिबान पासून चिंतूकूच नासलें कशें देरेपेने कशें घडलें काय म्हणून. हय नेटी तूं त्या खिणांत थंय आसलें. तुज्या कानान जेन्ना तूं ताचें मोग करणार आसता आनी तुज्या कानान जेन्ना तें पडलें तेन्ना तुका कितें भोगलें? हांवूय सारकें शॉक जालें पूण ताणें म्हाका लागून आपणाचो लायफ सॅक्रिफायस केलो हें म्हाका व्हडलो उपकार कसो. उपरांत तुका कळोन आयलें? हय उपरांत कळोन आयलें. त्याच पासत ताणें तुका पयस केलें. क्लेवर तूं कितें सांगूंक सोदता? कांय ना तुमी जाणा ते प्रमाणे लास्ट सिनीचेर सगळें आसता ते सडन ट्विस्ट आहा ती आतां ताणें सांगलां कशे भाशेन कितें जालां तें पूण म्हाज्या हिसपान ते एक्टींग हेजेरल्यान आनीक तुमकां कळोन येतलें कितें आहा ती ट्विस्ट तेजेर. मायकल तूं हो सीन परत परत पळयतालो तुका ह्या सिनांतल्यान कितें दिसलें? ह्या सिनांतल्यान अशें गमलें की हांव अमेरिकेक आसतना हांव जाण आसता गजाली कितें तरी घडलें आनी हांव तेन्ना पार्सल घेवन येता तेन्ना म्हाका ताका खबर आसता ती व्हंकल आसता म्हूण आनी जेन्ना ताच्या हातींतल्यान तें पार्सल पडटा ताका गोंयान व्हंकल आसता तो थंय त्रासान पडला तेन्ना सारकें काळजाक एक दूख भोगले भशेन आवयक जाता तेन्ना म्हाज्या काळजाक शॉक जाता कसो कितें तरी आसा ह्या घराब्यान घडलां तेन्ना हांव सिंथीत जाता आनी तें पार्सल काडून दवरून वयता तेन्ना सावन तो तियात्राची मॅसेज स्टार्ट जाता लोकांक कितें तरी आसा गूट ह्या तियात्रान तेन्ना लोक शिडूक रावता म्हज्या त्या पार्सल पडटा ताचेरूच सांग. फाटलीं 6 वर्सां पालकाक एक वेगळे तरेचो खान मारून पालकाचेर ताणें वावर केला आनी पालका फाटल्यान तो वावुरता तो म्हटल्यार बाबू. बाबू हें नांव सगळ्या गोंयकाराच्या तोंडाचेर आसा खेरीतपणी तियात्र मोग्यांच्या तोंडार आसा. बाबू ह्या तियात्रा उद्देशी तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव तुका एकूच सांगूंक सोदतां आमी जायते तियात्र दाखयले जायते आर्टिस्ट हाडले बरे बरे कलाकार जाले पूण हे आमी ह्या तियात्राक आतां परतून स्टार्ट करूंक सोदताय आनी आमकां जे कलाकार मेळ्ळे ते सगळे बरे आनी तूंय बरो मेळ्ळा आमकां तुजेर दोग जाणांनी कितें म्हटलें तें तुका सांगूंक शकना जायत तो आनी कितें करतलो त्याच मनशां आमी सांगलें तें तर म्हणलें हेजे मुखार बरें आर्टिस्ट जातलो आनी बरें एक्टींग करून दाखयतलो आनी तुवें आमकां भरपूर हेल्प केला आनी पॅट्रिकूय तुजेर सदांच विश्वास आसतलो आनी ताका फुडें आमी कोत्ताय पळय तांकां तुमी सगळे जाय आसतले. तू भाव काळ साजरी कर मोगान भोवतेली कासाऱ्या स्वर्गामध्ये ती दोशी जाल्यात या तू भावाक लागून भावाक चिरशी मारला या तू भावाक लागून शेजाऱ्यामध्ये इष्टागोर पिवाळला आणि आता तुझ्या मध्ये तयार झाला तो खंयचा तू भाव अमेरिकेचा बाय त्या दोघ्या जॉसलीन आमच्या घराचे सूख पिसुळले आमच्या घराचे नाव पिढ्या केले तुझी सारख्या अपेक्षा असली हांवें म्हज्या जिवितांत सॅक्रिफायस करून हांवें म्हज्या तुवेचो फुडार चिंतलो हांव आंकवार रावन ताच्या फुडाराची सपनां रंगयली ताचो पोरतुळी फुडार जावचो हे म्हज्या काळजान सदांच आसतलें आनी हांवची त्या दोगरेच्या मोगान तें पडोन
दुसरें म्हटल्यार रोनी सुकोर की तेणें आमचो एक पयलो तियात्र केल्लो, आतां तेणें दुसरो तियात्र केला. आमी जायत कितलीं वर्सां जालीं जाणा आमी फुडें तियात्र स्टेप मारूं ना. आतां हे फुडें आमी स्टेप मारतले कित्याक तुमी सगळे यंगस्टर क्लार्क जाय, एक्टर जाय आमकां. सोदून गेले एक्टर मेळ्ळे. तूं जाणा हो तियात्र बिल्ड करपाक कितले त्रास पडले रोनी सुकोराक. आयज हो ना, फाल्यां तो ना, परत तो ना, तूं जाणा. पूण देवान राखलें आमकां आनी सगळे आमी कितें जाल्यार करून हो तियात्र परतून हाडलो. सारकें तुज्या बऱ्या वावराक देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. म्हज्या बरोबर आसा स्टीव कुयेलो, एक ऑडियन्स कसो आनी लागींच्यान हो तियात्र पळयला. नशिबान नासलें ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें फायदो जालो? म्हाका एकदम फायदो जाला म्हणजे स्टोरी म्हाका एकदम बरी लागल्या, चड बरी, कांत बरें तेणें. आनी म्हाका तेजें चिंतप एकदम बरें लागलां. कित्याक हालें हे व्हडले एक्टर आहाय ते मोतले वयतले, तेंचे हाडल्यार कोण वयर सरतलो. त्या पासून म्हाका तें चड लायक जालां. आनी तेणें म्हाका सांगलां की आपल्याक ह्या भुरग्यांक वयर काडूंक जाय म्हूण. देखून हांव एकदम काळजांसान खुशी जालां. कित्याक पॅट्रीक दोरादो आपल्या नांव मेळ्ळें तें पुरो म्हूण सांगलें तेणें म्हाका एक दीस. होकोत आपण ह्या भुरग्यांक वयर काडूंक सोदता आपल्या हाटल्यान, बरें जाचें आनी बरें हें जावचें म्हूण. हय, तुज्या बऱ्या विचारां पासून देव बरें करूं. आदल्या तियात्रिस्तां भाशेन आतां दिसना. दोरी उजाल्ला सोत पूण पडतो वचना. फामाद तियात्रिस्तांतूच मनीसपण आसना. म्हणटात तो आसत जाल्यार आपण नेसना. आदल्या तियात्रिस्तां भाशेन आतां दिसना. दोरी उजाल्ला सोत पूण उडतो वचना. फामाद तियात्रिस्तांतूच मनीसपण आसना. म्हणटा तो आसत जाल्यार आपण नेसना. चारूच दीस सुखान सारया हे घेवन खंयच वेचेना. चारूच दीस सुखान सारया हे घेवन खंयच वेचेना. जायतीं वर्सां पालकाचो वावर केलेलो आनी पालकाचेर जायत्या वर्सांचो अनुभव आसलेलो पॅट्रीक डोराडो. थोड्या वर्सांचे गॅप घेतल्या उपरांत परत एक पावट ऑडियन्सा मुखार नशिबान नासलें हो तियात्र घेवन भायर सरलो. हो तियात्र पालकार हाडल्या उपरांत ताका जायत्यो आडकोळीक फुडो करचो पडलो. तरी आसतना तो फाटीं वळोन पळोवंक ना. ताच्या सैमानूच आसा ताणें आदींतान नवे नवे कलाकार पालकाचेर घडोवपाचो प्रयत्न केला. आनीक ताच्याच उद्देशी आयज जायते रायटर डायरेक्टर ह्या पालकाचेर पोरजोळलेले दिश्टी पडटात. ह्या खिणांत ताणें नशिबान नासलें हो तियात्र लोकां मुखार दाखोवन लोकांची काळजां जिखली खरी. पूण ह्या तियात्रांतल्यान म्हाका एक भुमिका करून लोकांक एक वेगळे तरेची एक्टींग लोकांक दिवपाचो म्हजेर वेळ आयलो आनीक हांवूय खुशाल जालो. ही कार्यावळ तुमी सगळ्यांनी बरे भशेन पयली देखून माणकामती ह्या कार्यावळींतल्यान सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.